गोमंतक गौड मराठा समाजाचे मंत्री गोविंद गावडे आणि आदलो मंत्री प्रकाश शंकर वेळीप गटाक धक्को। फाटल्या ऑगस्ट महिन्यात बेकायदेशीरपणान गावडे आणि वेळीपान विश्वास गावडेच्या अध्यक्षपदाखाला समाजाची नवी समिती थारायली। ही समिती बेकायदेशीर म्हणून गोविंद शिरोडकर गटान आरोप केल्लो। आता हे सगळे वादाचे फाटभुंयेर अध्यक्ष विश्वास गावडेच्या समितीक दक्षिण गोंय जिल्लो सोसायटी रजिस्ट्रारान स्थगिती दिल्या। 9 ऑगस्ट 2024 या दिसा बाळेत गोमंतक गौड मराठा समाजाचे आमसभेत मंत्री गोविंद गावडे आणि आदले मंत्री प्रकाश वेळीपाच्या फुडारपणाखाला विश्वास गावडेची समाजाचो अध्यक्ष म्हणून परतून निवड जाल्ली। विश्वास गावडेचे अध्यक्ष म्हणून नेमणुकीक आणि हेर समितीक गोविंद शिरोडकराच्या गटान विरोध केलो। बेकायदेशीरपणान विश्वास गावडेक अध्यक्ष केल्याचो आरोप शिरोडकर गटान केलो। हे समिती रद्द करून परतून नवी समिती घडोवपाक वेंचणूक घेवपाची मागणी करताना तशें केलें ना जाल्यार कोर्टात वचपाची शिटकावणी शिरोडकर गटान केल्ली। आता हे सगळे वादाचे दक्षिण गोंय जिल्लो रजिस्ट्रारान विश्वास गावडे समितीक स्थगिती दिल्या। आता ह्या सगळ्याची सखोल चौकशी जातली। आमच्यान कोणाच्या आडोवपा आसा किंवा काय ना न्ही, आमचे समजा पळय, एक हांव प्रकाश वेळीप म्हणल्यार गोमंतक गौड मराठा समाज न्ही, यातूंतलो प्रत्येक नागरीक हो तितलोच महत्वाचो जितलो म्हाका लोक म्हणटात तितलो समाजाचो आमचो सामको जो गांवां रावपी सुद्दां तोच आमकां महत्वाचो। म्हजी रिएक्शन इतलीच की जे आसा जे कितें टिका आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय। आमी ऑपोजिशनांतल्यान काम करीत व्हड जाल्ले आसात आणि जे कोणी टिका आसा ती सकारात्मक आसपाक जाय, तर काम करपाक आनी प्रोत्साहन येता। वस्तुस्थिती जावन ती जे कितें आज म्हणजे प्रकाश वेळीपान धक्का वगैरे म्हणला, म्हाका खरें म्हणल्यार आमी खूब हेतूंतल्यान बारीक सारीक गोश्टींतल्यान आमी व्हडले व्हडले धक्के किंवा आनी व्हडले आमी पळयले आसात। हॅलो सर, सांगा। ती समिती काडपाची आशिल्ली पळय, टायम दिल्लो तेंच्यांनी 3 तिनांक म्हणल्यार तेंच्यांनी ते दोनाकूच घेतले सगळे शेड्यूल टायमाचे पयलीं, आणि ते तेंचे जेन्ना हे केले तेन्ना ते करून गेले, ते कांयच आयकूना तेंच्यांनी। बाकीचे म्हणजे जो कितें प्रोसिजर करपाक जाय आसलो निवडणुकाचो तो तेंच्यांनी तो प्रोसिजर करूंक ना, कळ्ळें न्ही। आणि काडलो कोणाचे एकूच सदस्य अध्यक्षाचें नांव तेंच्यांनी प्रपोज केलें, कळ्ळें स्वताच, आणि तेंच्यांनी ते तोच अध्यक्ष आमचो अशें। म्हणजे बाकीचे कोण हे आसले न्ही पार्टिसिपेट जे कोण हे करूंक करताले, कळ्ळें न्ही, तेंकां बी तेंच्यांनी करूंक ना। मागीर जालें कितें, तिनांक म्हटल्या प्रमाणे ती निवडणूक जातली, कळ्ळें, आमसभा जातली अशें म्हणून जेन्ना हें म्हटलेलें, तिनांक जेन्ना लोक आयले तेन्ना हेंच्यांनी तेंच्यान पळ काडलो न्ही समाजाचे असं हें जातल्या प्रमाणे। पण हे करपाक जाय न्ही, कितें करपाक जाय आशिल्लें की विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लें, इतकी घाई तेंच्यांनी करपाक जायना। सो दॅट इज स्टील टायम, कळ्ळें न्ही। जेन्ना तो वेगळो हें आसा कितें आसा समाज जो आसा ते तशें ते एकदम बिट्रे करूंक शकना, कळ्ळें न्ही, बिट्रे करूंक शकना अशें म्हाजें मत। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।